आता हाऊ विल गो फॉर युअर इन्व्हेस्टिगेशन, लाईन ऑफ अरेंज जी असते ती कशी असते पळय तपास? दोन इयर्स वेन अ पर्सन कम सडनली विथ अ स्ट्रोक म्हणजे अक्यूट हातून आयलो जाल्यार आयडियली फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन आमी जे करता इज अ सिटी स्कॅन. सिटी स्कॅन आमी कित्याक लागून करता की जर आमकां ब्लिडींग जाला जाल्यार आमकां सिटी स्कॅनान कळटा की ब्लीड जाला म्हणून. क्लॉटिंग जर जाला म्हणजे ब्रेन ब्लॉक जाला नॉर्मली एक 8 वरां तरी लागता सिटी स्कॅनान हे करपाक. सो ताजें आमकां सिटी स्कॅनान कळना बट ब्लिडींग जाल्यार आमकां सिटीन कळटा. जर पेशंट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेन द पेशंट कम्स टू यू. म्हणजे आमी अक्यूट स्ट्रोक जर हे पेशंट 4.5 तासा भितर आयले टू एनी सिटी गायडेड हॉस्पिटल जाल्यार आमी सिटी स्कॅन केलो आनी सिटी स्कॅन आमकां नॉर्मल मेळ्ळो म्हणजे हातून ब्लिडींग जावना जाल्यार आमी हे पेशंटांक केन्ना केन्ना क्लॉट लायझिंग मेडिसिन्स दिवपाक शकता. म्हणजे अशें आमचे ते ब्लिडींग जावना म्हणजे हाजो अर्थ कितें स्ट्रोक इज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज. सो ब्लॉकेज काडपाक आमकां जशें आमी हार्टान दिता थ्रॉम्बोलायसीस तशें आमी ब्रेनाच्या हातूनचो थ्रॉम्बोलायज करपाक शकता. थोडे मेडिसिन्स आसा जे वीच वी कॅन गिव इंट्राविनसली थ्रू द वेन. सो दॅट कॅन बी गिवन. सो हे आमी मेडिकल कॉलेजांनी आमी करता. इवन इन आवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुद्दां आमी प्रोग्राम काडला वेर दे आर डुईंग दीस रेग्युलरली. सो विदिन 4.5 hours this can be done. Okay, in a patient म्हणजे they will assess the patient. Patient having acute onset of this be fast symptoms आणि a CT scan which is done is not having a bleed आणि certain other criteria जर fulfill जाता जाल्यार आणि 4.5 तासा भितर ते आसा 4-4.5 तासा भितर जाल्यार आमकां हे मेडिसिन्स आमकां दिवपाक मेळटा. दुसरे जर म्हणजे इफ दे आर आउट ऑफ दॅट विंडो सपोज म्हणजे केन्ना केन्ना 6 तासा भितर जर आसा जाल्यार केन्ना केन्ना हे क्लॉट आमकां इवन मेकॅनिक भितरल्यान अशें वाटेंतल्यान वचून हे काडपाक सुद्दां मेळटा. बट ती फॅसिलिटीज अजून टोटली डेव्हलप जावना. वी आर स्लोली डेव्हलपिंग दॅट. आय विल कम टू दॅट लेटर बिकॉज दॅट इज वॉट इज इंटरनॅशनल न्युरोलॉजी डिलिंग वीथ. सो ते सुद्दां आमकां विदीन 6 hours बी अशें आमकां करपाक मेळटा. बट एज ऑफ नाव तरी 4.5 तासा भितर आमकां थोडे ब्लड लायझिंग मेडिसिन्स बी आमकां दिवपाक मेळटा. सेकंडली इफ वी आर आउट ऑफ दॅट विंडो देन सर्टन अदर मेडिसिन जे आमी आमचे नॉर्मल ब्लड थिनर्स आमकां दिवपाक मेळटा जशे एस्पिरीन आसा, क्लॉपिडोग्रेल, मागीर क्लॉट पातळ करपाचे अँटीकोएग्युलेशन हे सगळे आमकां मेडिसिन्स ताका दिवपाक मेळटा. कोलेस्ट्रॉल वाडूं जायना म्हणून हे सगळे मेडिसिन्स दिता. अक्यूट फेजान खुबदां सिटी स्कॅन इज अ गुड हे. थोडे लोक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी खूब लोक MRI करता. सो MRI इज ऑल्सो एन इक्वली गुड थिंग. फक्त MRI कितें जाता MRIचो खर्च चड जाता. म्हणजे सामान्य व्यक्तीक MRI खुबदां परवडना आनी MRIक वेळ मातसो चड लागता. सो ऑल दीस थिंग्स आर देर. बट MRI ऑल्सो इज अ गुड इन्व्हेस्टिगेशन. तातून सुद्दां आमकां एक बेसीक आयडिया मेळटा. आनी अदर इन्व्हेस्टिगेशन जे आमी करता स्ट्रोक पेशंटांनी अलॉंग विथ MRI और सिटी स्कॅन आमच्या मानेचे शिरेचे सुद्दां आमी एंजिओग्राफी करता. सिटी एंजिओ और MR एंजिओ तातून आमकां कळटा की खंय ब्लॉकेज आसा खंय ब्लॉकेज आसा लोकेशनचे. दुसरे आमी हार्टाचो एक इकोकार्डिओग्राफी करता इको करता. तातून आमकां कळटा की वेदर हार्टान कितें खुबदां लोकांक अटॅक हे MI आनी स्ट्रोक दोनी बरोबर येता. सो वेदर देर ही हेज ऑल्सो गॉट एन MI और वेदर हार्टान कितें क्लॉट जमा जाला जो क्लॉट वयर वता. मानेच्या शिरांचो आमी डॉपलर करता. सो कॅरोटीड डॉपलर म्हणजे सोनोग्राफी टायपूच. तातून आमकां एक आयडिया येता की मानेची शिरो बी आमची कशी आसा. मागीर हे जालें आमचें रेडिओलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन. अलॉंग विथ दॅट मागीर आमी ब्लड टेस्ट सुद्दां करता की डायबिटीज खातीर मागीर कोलेस्ट्रॉल खातीर अलॉंग आमचे MIचे वर्कअप्स म्हणजे ट्रोपोनिन CPK हे सगळे आमी बेसीक टेस्ट करता.